तुवें तुजें एज्युकेशन खंय तावन सुरू केलें मोदें खंय गेलोय आनी कित्याक तुवें कितलें पुरो करियर चेंज केलें 12 years ऑफ माय लायफ शिकून PUC तावन शिकून सुरू केला बँकान काम केलें आफ्टर सर्टन पॉयंट ऑफ टायम कळलें की म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट ना फायनान्स तुज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे एज्युकेशन म्हळ्यार कालें कालें दितात तुकान घेता स्किल्स म्हणून असतात AI म्हणून असता ज्या की अरे म्हाका कालें जाय ह्या भुरग्यां म्हणून पळोवन तें मॅप कर पयलें हांवें आतांच्या पेरंटांत एक मेन प्रॉब्लेम पळयला की म्हळ्यार आतां तूं काम आसा ना म्हजो भुरगो काम काला करता मागीर शिकता कसो तूं टिचर देवा बरी पळोवचें न्ही क्लासी भितर की ताका पुरो कोत्ता ताका पुरो ना तें न्ही पयलें कंप्युटर आहलें इंटरनेट आहलें AI आयलें आनीक आलें येता शिकचें कशें म्हणून कोत्ता भुरग्यांक आतां अल्टिमेटली पेरंट्साक काले जातात मार्क्स कितले तो पळयता की म्हळ्यार कालें करीचें म्हाका इझी काडून इन्फॉर्मेशन काडूचें येते ते मोठे बूक टिचराक म्हणटात की तुमच्या क्लासी भितर इतले पर्संटेज जायचे म्हणून आनी भुरग्याचे पर्संटेज डावन जाला ॲक्च्युली दोनीय न्ही इट इज सिस्टम प्रॉब्लम आसा तुका 98 म्हळ्यार तूं सक्सेसफूल तुजी मम्मी डॅडी हॅपी आहा एग्जामान सांगला की म्हळ्यार टिचराक जाय जाल्लो बरी आन्सर दी आतां ताणें ताजेतल्याक चिंतल्यार ताका उणें मार्क आनी मागीर कंपनीन एक्सपेक्ट करतात की इनोवेशन नोवे न्यू यू कांट डू दॅट पेरंट्सांक भुरग्यांक हे जॉब वयर हे जॉब सेकेल सांगनाकात कंपॅरिजन इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ पुरो जाणां AI म्हणून खालिंगी करतात ओके खंय AIची गरज आसा ती मात्र घाल देखून हांव उलयतां म्हाका गोत्तू नातल्यार हांव उलयना एक करियर गायडन्सान येवन सांगना की तूं यो बेटर आय तूं यो बेटर ना तुका पयलें कोत्ता तशें की भुरग्यांक कश्ट काडूंक नाका आन्सर राप्पा मेळटाना मागीर तें व्हडलें जाला उपरांत येता ते रिल्स पळोवन पास करचे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आज आमच्या संगता एक व्यक्ती आसा आनी तो व्यक्ती एज्युकेशन सिस्टमांत इल्लेशे रिफॉर्म्स हाडूंक वा एक बदलावण हाडूंक म्हूण सांगून प्रयत्न करना आसा एखाद्या वेळार एका मनशाक कितें गरजेचें म्हूण हांवें तुमचे कडेन विचारलें जाल्यार तुमी म्हाका साबार आन्सरां दिवंक पुरो पयशे जावं दी ग्रेस्तकाय जावं दी शिकप जावं दी तेंत एका मनशान एक क्वॉलिटी ऑफ लायफ वा एका बरी जिणी जियेची जाल्यार कितें गरजेचें म्हूण विचारलें जाल्यार खंडीत जावन उरले सकडी आसल्यार एक बरें शिकप जोडचें भोव गरजेचें आजकाल शिकप म्हूण सांगल्यार फकत इस्कालाक वचून पुस्तकां बरें काय मात्र शिकचें न्ही बदलाक जिणयेचे स्किल्स कितें आमी म्हणटा सॉफ्ट स्किल्स वा लायफ स्किल्स म्हणून आमी कितें सांगता तेय शिकोवंक आसात आपणाक कितें संतोश दिता वा आपणाचें पॅशन कितें आसा तेंय फॉलो करचें गरज आसा देखूनच साबार भुरगीं 10वी वा 12वी जाल्ल्यांत PUC जाल्ल्यांत मुखार कितें करचें म्हूण कळनासतना कितें ट्रेंडिंगार आसा वा सोशल मिडिया तांकां कितें एट्रॅक्टीव म्हणून दिसता त्या फिल्डाक वतात मुखार त्या फिल्डांत तांकां इंट्रस्ट नासतना जाता आनी कंटिन्यू करूंक जायनासतना साबार फावटी डिप्रेशनाक वयचे जाल्यार साबार गणितां आमचे मदें आमी पळयता तर ह्या सर्व सवालांक आज जाप दिवचे खातीर मानेस विनॉल आमचे सांगात आसात तर सर आमच्या वीक्षका तर्फेन आनी आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन विनॉल तुका हांव ह्या संवाद कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा थँक्यू येस तर विनॉल हांवें फस्ट सुरू करच्या पयलें कितें सवाल विचारच्या पयलें फस्ट तुजे कडेन हांव विचारूंक कशें येता तुवें तुजें एज्युकेशन खंय तावन सुरू केलें मोदें खंय गेलोय आनी कितें जालें आनी कित्याक तुवें कितलें पुरो करियर चेंज केलें ताचे विशयान सांगून मागीर आमी उरलीं सवालां तुका विचारतलो जायना ओके परफेक्ट सो लोवस्ट फॉर्म ऑफ एज्युकेशन पळयला बॅचलर्स सुरू केल्यार महेश आमचे डिग्री कॉलेज जाल्ले थंय तावन BCom केल्लें हांवें द रिजन आय पिक्ड BCom ते काण गेल्ले काल्यार म्हळ्यार म्हाका ते ताळो गोत्तू नासलें की कालें करीचें हांव मस्त CA करीचें की न्ही एका टायमार पात्राप जायचें म्हणून हें आहलें बट तशें वायड रेंजार म्हजे इंट्रस्ट जाल्ले की म्हळ्यार एकान सिलेक्ट करूंक बारीक जालें फायनान्स मार्केटींग बँकींग वॉट एवर ताजे उपरांत तें शिकला कुडले पर्संटेजीस बरी आहली म्हजी कांय प्रॉब्लेम नासलें म्हणून चिंतलें की UK या ओके UK येताना GRE GMAT आली पुरो एग्जाम बरोवन घाली CIMA पुरो एग्जाम बरोवन घाली मात्र काल पीस मेळूं ना तातूंत मात UKचे सोडून लास्टाक स्विच करून कॅनडा गेलो ओके कॅनडा वचून इंटरनॅशनल बिझनेस मॅनेजमेंट शिकलो तें शिकून कळटाना की मार्केटींग आयिल्लें ग्रिप मेळ्ळें बरें जालें हें बरें आतां म्हणसर फायनान्स बॅकग्रावंड आहलें बाय द वे बट थंय वचून अशें जालें काम मेळ्ळें मात थंय वचून फायनान्सांत बँकान मेळ्ळें बँकान काम केलें आफ्टर सर्टन पॉयंट ऑफ टायम कळलें की म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट ना फायनान्सांत म्हाका कांय मन ना
एनर्जी मॅच जावंक जायनातली सद्या आनी कोवीड असो टायम येवंक सुरू जाल्लो त्या टायमार की ओके मस्तणाक हांव मॉर्टगेज डिपार्टमेंटान जालो देखून मस्तणाची घरा भायर वचून उरताली मस्तणाचें हांव कितले अरावंड 200 घरांत हांव लोकांक त्या टायमार भायर भायर गेल्लें घालचें आसा हय बिकॉज हांव लास्ट लॉस मिटिगेशन जावन रिस्क एनालिसीस डिपार्टमेंटान रावलो सो वेरी डिफिकल्ट टायम्स जाले तें जावन कोविडाच्या टायमार इंडिया पाटी आयलो इल्लो ब्रेक काडूंक मागीर मुखार ऑस्ट्रेलियान ताणें प्लॅन आहले बट त्या टायमार आय मेट फ्यू पीपल एक इंडस्ट्री सॅपलिंग मल्टी वेंचर्स म्हणा तांणी म्हणलें की म्हळ्यार तुका कांय बिझनस स्टार्ट करूंक मोन आसल्यार वी आर देर टू बॅक यू म्हणलें आनी तेदो मुसोर बाय द वे 12 years ऑफ माय लायफ हांव शिकून उरतालो PUC तान शिकून सुरू केला दॅट इज वाय आय फेल्ट लायक ओके म्हाका शिकोवचें सांगचें तेतून चड इंट्रस्ट आसा रादर दॅन एनीथींग देखून वोंट एब्जॉर्ब करन डेलिव्हर करूंक मस्त मोन आसलें म्हाका सो दॅट इज वेर ते इन्स्टिट्यूशन एक स्मॉल सुरू केलें CRA म्हणल्यार सुरू केलें आनी CRA जाताना एज एन वेन लायक सिस्टमीक प्रॉब्लम्स मस्त दिसली म्हाका कॉलेजीस सांगूंक आसल्यार इवन प्रिंसिपल्स फादर्स इवन चेअरमॅन्स आसतात तांच्यार कोणाडे उलोवंक आसल्यार तांचे प्रॉब्लम्स म्हाका दिसतात बट कट टू कट सोल्युशन म्हणजे नातलें सो इन्स्टेड ऑफ की सांगचें की म्हळ्यार हें सोल्युशन म्हणून कोणा सांगचें पयलें हांवें एक गॅप काडलें आय हॅड अ बीग टीम सो हांव तांकां म्हळें तुम्ही आले सिस्टम रन करा अपस्किलिंगार आमी अपस्किलिंग आनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना तुम्ही रन करा आय विल गो बॅक स्टडी एंड कम बॅक की म्हळ्यार हांव दुसऱ्यांक सांगच्या पयलें हांवें पुरो गोत्तासेचें म्हाका सो आय स्टडीड आतां मास्टर्स इन एज्युकेशन एंड टेक्नॉलॉजी गेलो परत्यान आतां UK गेलो आनी म्हजें एक टेंशन आसलें की आतां संवसारान टॉप खंयची युनिवर्सिटी आहा त्या फिल्डार ताका वचचें म्हणून एकच कॉलेजीक एप्लाय केलें UCL म्हणून आमचो महात्मा गांधी थंयत शिकलो सो तें टॉप थंय एप्लाय केलें थंयत गेलो आनी थंय आतां युनेस्कोचे UN कावन्सिलाचे रिसर्च जावन उरता पुरो सो तांतून बरसून पळयलें की म्हळ्यार AI आयल्या उपरांत गी न्ही पयलेंचे प्रॉब्लम की न्यूरल सायन्स की कॉग्नेटिव्ह सायन्सीस की लर्निंग सायंटिस्ट की इन्स्ट्रक्शन डिझायनर तांचे वांगडा बसून करन आतां पाटी आयलो रिसेंटली एक हप्तो जावन येवन आतां आय हॅव अ बेटर अंडरस्टँडींग ऑफ की करिक्युलम इज वन थिंग टीचिंग मेथड्स काल आसाचे इवन असेसमेंट काल आसाचे ताचे पुरो शिकून आयलो सो दॅट आतां म्हाका सांगून जावचें विदावट मी अंडरस्टँडींग म्हाका गोत्त नासतना आनी दुसऱ्यांक सांगनासो दॅट इज वाय परतान शिकून येवन आतां पाटी येवन सो फायनान्स मार्केटींग बँकींग आनी बिझनेस आनी पाटी आतां येवन एज्युकेशन ओके आता तू इतलें पुरो सांगल्या उपरांत तुजे कडेन एक सवाल विचारूंक कशें येता तुज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे एज्युकेशन म्हळ्यार कालें एज्युकेशन म्हण कालें म्हणून आतां जावन आसलें सांगता आनी एक्चुली कालें आसाचें म्हण सांगता करेक्ट ओके सो आतांचे लेकार क्लासीक येया समजा इट इज कॉल्ड एक्विजिशन म्हणटात की म्हळ्यार हांव क्लासीन बसता म्हाका आयकोंक आसा पॅसिव लर्निंग म्हणचे हाका म्हळ्यार तूं कांय करनाय तुका फीड करनतात आनी तूं काण घेता आनी वेताय ह्या टर्मिनॉलॉजीक आमी बँकींग सिस्टम म्हणटा इन एक बूक आलो पॉलो फ्रेयरीन म्हणल्यार बरयला पेडगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड तातूंत क्लियर बरयला की म्हळ्यार दीस इज एक्विजिशन बेस्ड नॉलेज तुका कालें दितात तूं काण घेताय स्टुडंटाक कांय गोतून एज्युकेशन म्हणल्या उपरांत बेजिकली एका मनशाक ताजेतल्याक चिंतूंक जायचें एट द एंड ऑफ इट ताजे डिसिजन्स काडूंक ताजो मांडू कोणी नासतना ताणें बसून चिंतूंक जायचें सो एज्युकेशन इज इक्वल टू लर्निंग हाव टू लर्न आसाचें म्हळ्यार शिकचें कशें म्हूण शिकाचें तें कालाक म्हळ्यार फाल्यां पयलें कंप्युटर आहलें इंटरनेट आहलें AI आयलें आनी कालें येता परवा येवन AGI येवंक पुरो की ऑर वॉट एवर दॅट इज गोईंग टू बी कालेंय जावन ती शिकचें कशें म्हूण गोत्ता आसाचें शिकचें कशें म्हूण वी कॉल इट एडॅप्टेबिलिटी ऑर वॉट एवर इट इज बट एज्युकेशनाचें पर्पज खंयचीय डिग्री करा खंयचेय धाकटे कोर्स करा खंयचें आसा तें शिकचें कशें म्हूण शिकाचें करेक्ट आतांच्या भुरग्यांक हांव चिंता वा टिचींग आमच्या सिस्टमूंत आमी काण गेलें एज्युकेशन सिस्टम काण गेलें जाल्यार थोड्या इस्कॉलांनी आतां म्हणल्यार तांकां इल्लें ऑटोनॉमी आसा जाल्यार भायर क्वेश्चन पेपर येनात 10th मुखार पब्लीक एग्जाम ना म्हूण जाल्ल्यान इस्कॉलाची काल घेतात इम्पॉर्टंट क्वेश्चनां दिवन हें शिका 99-100% मार्क्स काडले बट पाटी येताना तूं ताका एक कॉमन सेन्साचे क्वेश्चन विचार एक काले म्हणून एक नॉर्मल जनरल नॉलेज विचार ती 0 सो हें काले खातीर घडटा विनोद सो अंतू ओवरऑल मोस्ट विशयात लायक मल्टिपल एंगल्स आसा जेंच्या काका आतां तशें म्हणून भुरग्यांक आतां कॉमन सेन्स मात म्हण दिला म्हण सांगल्यार तेंय वर्कआवट जायना खाली तुमी मार्क्स काडटा तें वर्कआवट जायना द आन्सर लायक समवेर मोर दें केंगे आसात हांव ह्या एज्युकेशन सिस्टमाचो प्रोडक्ट एक ओके देखून हांव तांतो सांगता की म्हाका 96चे उणे मेळ्ळे नात ते धडे ओके हांव काणून वता प्रिंसिपल एक्सलन्स अवॉर्ड मेळ्ळा तें बरोबर मेळ्ळा
आतां तशें म्हणटाना म्हाका ह्या एज्युकेशन सिस्टम फुला उलटा सांगूंक जायना करेक्ट की म्हळ्यार तातूंत वॅल्यू आसा बट तें डायल्यूट जालां. म्हळ्यार आतां एक लॉ आमी एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार लॉ बरयतना एक खंयच्याय रितीर बरयला की अशें जायचें म्हणून खाली ऑब्जेक्टिव्हार बरयला. ते लॉयरनी कोर्टान जाताना ताजें मिनींग ट्विस्ट करन ताजें लूप होल करन दुसऱ्यान जाता. स्पिरीट ऑफ लॉ गेला, करेक्ट ते वर्ड्स वयर गेला. तशेंच Correct. एज्युकेशन सिस्टम केल्लें इंडियांत इट्स नॉट रॉंग तांणी कालिंगी चिंतून केल्लें बट तें आयलां तें करन तें मोल्ड करन अशें येता दुसऱ्याक देखून भुरग्यांक आतां अल्टिमेटली पेरंट्साक आलेस जाता, टिचराक आलेस जाता, जॉबाची आलेस जाता. आतां मुसोर विसरताली आनी मुखार आतां इल्लें चेंज जावन वता बट आतां मुसोर जालें मार्क्स कितले आयले. आतां भुरग्याक तुमी मार्क्स येतात जाल्यार तो पळयता की म्हळ्यार कालें करेचें म्हाका इझीर काणून इन्फॉर्मेशन काणयचें येदें मोठें बूक. ओके सकाळीं थंयसर क्लास तांकां दुसरो कांय टायम ना. इल्लो टायम मेळ्ळा कुठलें तें इंस्टाग्राम फेसबुकाची ते डिझायन अशें केलां की ते मोबायल म्हळ्यार तुका ओडता ते ताका चान्स ना. भुरग्या वयर ब्लेम घालूंक जायना. इवन पेरंट ऑर टिचराक ब्लेम घालना हांव बट सिस्टम तशें आहा की म्हळ्यार येता. आतां ताणें इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विचारला आसतना कालें करचें ताणें करेक्ट ताका उस्वास काडूंक फुरसत ना. तशें म्हण टिचराक सांगूंक गेल्यार टिचराक म्हणटात की तुमच्या क्लासी भितर इतले पर्संटेज जायचे म्हणून. आतां ताणें टिचराक मोन हाडला री ताका दुसरें शिकोवंक आनी भुरग्याचे पर्संटेज डावन जाल्यार ताका जालें ताजें काम गेलें. ओके कॉलेजीच्या प्रकार चिंतल्यार आमी की म्हळ्यार कॉलेजीक म्हणून काय न्हय करूंक म्हाका काय न्हय शिकोवंक भुरग्यां म्हळ्यार तांचे पर्संटेज जावन येता तांचे इस्कालाचें नांव पडटा परतान तांणी कालो करचें. सो इट इज नॉट की म्हळ्यार एगेन देर आर 3 लेवल्स टू दीस. थोडीं म्हणटात की म्हळ्यार आमचें सूख, थोडीं म्हणटात की ब्लेम करतात दुसऱ्यांचें सूख. दुसऱ्यांचेर एक्चुली दोनीय न्ही. इट इज सिस्टम प्रॉब्लम आसा ओट्टूक काम करून सॉल्व करून जावचें. इट इज दॅट इज वाय आय एम सेईंग दॅट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्साचे भुरगीं कालाकी सारता म्हण तें रिजन की म्हळ्यार तांकां मुग्धुंका तांकां आवय बापायचें नांव मुखार हाडूंका तांकां तें मॅट्रीक दिलां आमी तांकां तुका 98 म्हळ्यार तूं सक्सेसफूल तुजी मम्मी डॅडी हॅप्पी आहात. ताणें विचारिचें इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ताजी चूक. करेक्ट तशें आतां तुवें म्हणचें जाल्यार सिस्टमांत तो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आतां हें आमी चेंज करूंक येता कित्याक म्हळ्यार प्रॉब्लेम आसा म्हणून सगळ्यांक गत आसा. तुमी खंय म्हणी एंत एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम म्हणून सांगून खंय म्हणी पिन पॉयंट करूंक जाला हांगी सिस्टमांत. लास्ट एक वर्स जाता तेंथ रिसर्च पेपर्स वाचून मल्टिपल एज्युकेशन सिस्टम जपान फिनलँड हांचेतून आमकां रिसर्च करूंक आसलें आनी तातूंत पळयतना प्रॉब्लम इंडियन एज्युकेशन सिस्टमाचें म्हळ्यार आमी आणखी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टिपल एरियाज आसात बट आय विल पिक वन ऑफ दॅम की एक आमी एक्विजिशन बेस्ड नॉलेज मात करनात लर्निंग हॅज बिकम पॅसिव. ओके सो मेन प्रॉब्लम म्हाका कळ्ळो म्हळ्यार कन्स्ट्रक्टीव अलायनमेंट ना मनशाक. कन्स्ट्रक्टीव अलायनमेंट म्हळ्यार सिंपलर सांगता की करिक्युलम काले शिकोवंक आसा टिचींग मेथड आनी एग्जाम तिनी मॅच नात. आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार तुमकां डान्स शिकोवंक ओके डान्स शिकोवंक आल्यार कोणी वचून क्लासीक येताना कोणी अशें म्हणटात की डान्स विशयानी लेक्चर ओके आनी क्लासीन वचून टिचींग मेथड तें लेक्चर बेस्ड ओके आनी एग्जाम तुका डान्स विशयान बरी. आतां तें मॅथ्स जालें ना. दीस मेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट आतां तुमकां कोडिंग करूंक आल्यार आतांच्या BCAंत कंप्युटर ना BCAंत बाय द बॅचलर्स इन कंप्युटर एप्लिकेशनांत क्लासीन तुमकां 1 घंटो लॅब मेळटा की 2 घंटे लॅब मेळटात ओके कंप्युटर ना. ओके सो तशें जायचें जाल्यार ताका कोड खंय बरोवन वता तो पेपरार बरोवन वता कशें शिकता तो कोड सांगून वतात. ओके कन्स्ट्रक्टीव अलायनमेंट ना की करिक्युलम कालें तुमचें एसेसमेंट कालें इन्स्टेड ऑफ दॅट डान्स शिकोवंक आल्या कालें करीचें. एग्जाम्पल पटी ताका धाडचें जाल्यार पयलें डान्साच्या विशयान इल्लें उलय इल्लें सांगायचें इल्लें टर्मिनॉलॉजी जायचें जायनासतना स्टार्ट बेस करणें इल्ले विडियोज पळय इल्लें एक्विजिशन जायचें. करेक्ट ताजे उपरांत ताका प्रॅक्टीस करी सांग टिचर गायडेड प्रॅक्टीस करी म्हळ्यार हें अशें केल्यार सूख जाता आरशा मुखार करी कालमणी करी तें जालें. एग्जाम कालें डान्स कर दाखय एक तुज्यातला आतां. करेक्ट आतां तें कन्स्ट्रक्टीव अलायनमेंट जालें आउटकम ऑलरेडी जाला देखून तो भायर येताना इस्काला तावन ताजें पोर्टफोलियो रेडी आहा ताजें स्कील रेडी आहा आकात एक्सपिरियन्स म्हणच्यान की ताणें केलां. करेक्ट आतां पीपल आर एक्सपेक्टिंग स्टुडंट्स की तूं पेपरार बरी 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 फाल्यां नेक्स्ट दिसा काम कर. करेक्ट ताका कंप्युटर दिवना बाप आनी म्हणटात भुरग्यांचे फॉल्ट की तांचे कडेन एक्सपिरियन्स ना कॉमन सेन्स ना तांकां हें करून जायना आतांच्या भुरग्यां कडेन हें आतांच्या भुरग्यां कडेन आतांचे तांकां आमचें टॅक्नॉलॉजी कशें डेवलप जालां आमचें एज्युकेशन ताजे वटू मोल्ड जाय जालें. आउटकम बेस्ड इज वॉट पीपल से पुरा म्हणटात आउटकम बेस्ड लास्टाक एग्जाम पेपरार दितात. करेक्ट ओके डिझायन शिकोवंक आसल्यार न्ही डान्स शिकोवंक आसल्यार न्ही कोडिंग शिकोवंक आसल्यार न्ही फायनान्स शिकोवंक आसल्यार करूंक आसता कंपनीन सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर सोड कंप्युटर ना क्लासीन. करेक्ट
ओके डिझायन करूंक आला ताका डिझायन करूंक सोडूना आनी स्पेशली टिचींग मेथडान तेंय प्रॉब्लम आसा की म्हळ्यार डिझायन करतना युनिकनेस जाय इनोवेशन जाय कारण नोवें जाय इवन कोड करतना तुजे प्रॉब्लम सॉल्व करून तुका तसो एक वसी की नोवें काला सांग बट एग्जामान सांगला की म्हळ्यार टिचराक जाय जाल्यार बरी आन्सर दी आतां ताणें ताजेतल्याक चिंतल्यार ताका उणे मार्क्स तुमी 3 न्ही 12 वर्सां म्हणटात की तूं जें चिंतलें रॉंग हांवें बुकार दिल्लें रायट बुकार दिले आनी मागीर कंपनीन एक्सपेक्ट करतात की इनोवेशन नोवे न्यू यू कांट डू दॅट सो मेन प्रॉब्लम कम्स देर इज मल्टिपल आनी मुस्तात Correct, बट correct. कन्स्ट्रक्टिव्ह अलायनमेंट एक समज जाल्यार ऑटोमॅटिकली दुसरें समज जाता की म्हळ्यार मॅच करीचे करिक्युलम टिचींग मेथड आनी असेसमेंट एग्जाम करेक्ट आतां हांव चिंता आमच्या टिचरांनी खंयी आमच्या पयलीं टिचरां पळय तुमी 1970s गे वा 2000 गे खंयी तांची टिचींग BEd तांचें जालां भायर येयल्यानंतर शिकोवंक सुरू केलां ताचे उपरांत टिचरांचें अपग्रेडेशन म्हणून जावना कितल्यागी टिचरांक झूम मिटिंग्स यूज करूंक वतनांत हांव चिंता खंयी आमच्या टिचरांची आमचे स्किल्स अपग्रेड करची खंय गरज आसा बट हाचे विशयांत इस्कॉलांनी जावं दी खंय जावं दी हाचे विशयान चलतात ना टिचरांक सॉफ्ट स्किल्स नात म्हणून बघतात तुजी एक कमेंट्स जाल्यार कितें म्हणटाय सो हे 2 पार्टर क्वेश्चन म्हळ्यार 2 सेक्शन्स आसा ताच्याक टिचरांचे अपस्किल जावना म्हणून हांव कंप्लीट एग्री करता बट टिचराची चूक न्ही म्हणून हांव सांगता ओके की टिचरांक जस्ट टेक लायफ सायकल बिकॉज बिईंग अ पार्ट ऑफ टिचींग भायर तावन कोणाक म्हणयत की म्हळ्यार तांचें जावना एग्रीड कंप्लिटली एग्री की तांचें नवें शिकूंक जायना तांकां AI टूल्स गी टॅक्नॉलॉजीज गी कंप्युटर्स गी प्रोजेक्ट रन करूंक गी न्ही तें परत जायना ओके आय अंडरस्टँड की सोमा तुमकां रॉंग बट तांकां टायम किया सकाळीं इस्कॉलाक वचाचें ताच्या पयलीं तांच्या भुरग्यांचें सांबाळाचें गे घोवाचें गे घरचें सांबाळाचें 3 तावन सुरू केलें 3 तावन सांजेच्या 6 वरां आसा 3 मुग जालें ना घरा गेलीं परतान फोन की म्हज्या भुरग्याक हें जालें म्हणून घरा खाली बसलीं ताच्या एग्जामाचें करेक्शन पेपर तांचें हें करीचें आनी ऑल ऑफ दीस कंबायन्ड पयशे ना सो दे हॅव टू डू अ सायड गीग अगेन एक्स्ट्रा करचें पडटा आतां ताणें खंय टायम घालचें ताणें और तिणें हुएवर दॅट इज खंय टायम घालचें कॉलेज इन्वेस्ट करता की ना काला म्हळ्यार कॉलेजी कडेन रिसोर्सस ना दे हॅव टू कीप अ टायट बजेट हाजे भितर रन करचें पडटा सो एगेन प्रॉब्लेम आसा चूक तांची न्ही एज अ युनिवर्सिटी आनी परा एक L&D बजेट दवरचें पडटा ना जाल्यार प्रॉब्लेम काला म्हळ्यार तुमच्या कॉलेजीचें रेप्युटेशन डावन जाता ऑर वॉट एवर इट इज काला म्हळ्यार तें तुमी अपस्किलिंग करूंक जायनातल्यार आतां आमी मोस्ट कंपनीज आवट काम करता एज कॉर्पोरेट ट्रेनींग कंपनीचे भितर आयिल्ल्या मनशांक म्हणून आमी अपस्किलिंग करनात बट खंय शिकाजे कॉलेजी भितर तेंय अपस्किलिंग ना करेक्ट ओके सो सिस्टमॅटीक प्रॉब्लमान पळोवंक गेल्यार येस दे आर नॉट अपस्किल तांचे कडेन ते स्कील सेट ना ते प्रॉब्लम्स आसा आनी पुरो टिचरींग जनरलायज करूंक जायना हय थोडीं जाणां तें करना आतां म्हज्या टिचराचें एग्जाम्पल दिल्यार म्हजो PUCन जाल्लो ताणें म्हाका म्हळ्यार 2-3 टिचरां आसलीं एगेन एकलो तरी ऑलमोस्ट डेथ बेडार आहलो ओके रोशन सर आहलो मागीर हरीश येतल म्हणून एकलो आहलो तांचे पयशे यूज करना तांणी म्हाका काल इल्ले मार्क्स मेळ्ळे उरले ताजे कडेन ना 15,000 सांबाळ गी 60,000 सांबाळ गी तातूंत ताणें पेन्नान दिवचें म्हाका की बरें केलें हें म्हणून क्लासीच्या मुखार तूं क्लास काणे पळय इल्लें कर पळया बिकॉज आतां म्हाका कोत्ता तें काल म्हाका बेनिफीट जालें बिकॉज नाव आय हॅव द टर्मिनॉलॉजी आर्टिक्युलेशन स्किल्स बट तें टिचरांक मोन आसा आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवन ना ताणें आतां चिंत्या बाय चान्स एका टिचरान म्हणलें म्हाका न्हय करूंक आतां तूं कर म्हणून जीव काडूंक ताचो ताका सपोर्ट आसना ताका कांय आसना सो येस प्रॉब्लेम एक्जिस्ट बट सोल्युशन इज डिफरंट तें न्ही की म्हळ्यार टिचरींक दूर घालूंक जायना आमच्या टिचरांक कांय गोत्तू ना हें म्हणून तें सूख तें आमचें सूख सांगचें की म्हळ्यार तांकां डावन करचें न्ही एका प्रोफेशनान देंवल्या उपरांत तांकां सपोर्ट नासलो तांणी कांय करचें इवन दीस प्रॉब्लेम इज देर की टिचरांक चिंती आतां इंडस्ट्री इतली फास्ट ग्रो जावन उरता तांणी टिचींग मेथडार फोकस करीचे की न्ही तें अपस्किलिंग करीचें की म्हणून ओके आमचे कडेन सोल्युशन्स आसात ताचे कडेन आतां बट आय एम जस्ट टेलिंग की टिचर एक देवा बरी पळोवचें न्ही क्लासी भितर की ताका पुरो कोत्ता ताका पुरो ना तें न्ही क्लासीचें स्ट्रक्चर देर आर अदर सिस्टम्स की म्हळ्यार भुरग्यांक तावन शिकयत तांच्यातल्याक प्रॉब्लेम दिवन तांचे तोंड करयत दॅट इज हाव माय एज्युकेशन वॉज इन UK की टिचर म्हणटा की आय एम रायट बट दीस इज माय ओपिनियन
ओके आय एम राईट बट दिस इज माय ओपिनियन, यू ऑल्सो कॅन बी राईट अँड दॅट इज युअर ओपिनियन. आणि तुम्ही जस्टिफाय करा, रिसर्च पेपर काढा, शोधा, काम करा, फिगर आउट करा आणि या नॉट फॉर आर्ग्युमेंट, फॉर डिस्कशन. ओके आर्ग्युमेंट आहे नाका, डिस्कशन आहे सो दॅट तूं तुज्या एंगलान पळय, तूं ताज्या एंगलान पळय, आमच्या एंगलान पळय आणि ग्रोथ तशें जाता. ओके हें तुमी टिचरांक म्हणचो की तांणी अपस्किल आसा जे आतां मिडियाचे टिचर आहात आतां तांकां म्हणटा तो नवेंत DSLRचे तुमकां DSLR ना आतां मिररलेस आसात, नवेंत मिररलेसाचें ताका अरे ताका पापती येवना, ताका कितले 7-8 लाखात. ओके सो दॅट डजंट हॅव टू बी. ताका सांगयात की म्हळ्यार अले आसा भुरग्यांक प्रॉब्लेम दिल्यार की म्हळ्यार तुम्ही सोदून काडून क्लासीन प्रेझेंट करया पळया म्हळ्यार 5 जाणां 5 डिफरंट आयडियाज हाडटात, तें फॅसिलिटेट केलां टिचरान. ताका टिचींग मेथडाचे एक्सपर्ट आसा जे टिचरान, नॉट करिक्युलमाचे 80% गोताला पुरो. करेक्ट. आमकां आतां प्रॉब्लेम गोत आसा. आतां आमी हाका सोल्युशन आमची इस्काला न्ही, कित्याक आमची इस्काला आणखी आमी ट्रेडिशनल मेथडार येता आसा आनी चेंजीस हांगा हाडूंक इट इज नॉट इजी. तर ह्या टायमार तुमचे तल्या मनशांनी वा तुमचे तले कंपनीज हांगा चेंजीस तुमी कशे हाडटात? तुमी सिलेबसांनी चेंजीस जावं दी, हें कशें चलता? सो डिफरंट एज ग्रुपाक डिफरंट सोल्युशन्स हर एकाक हे न्ही. हांव आतां जस्ट हायर एज्युकेशनाचें उलयतां की बॅचलर्सांक सिस्टम एक, बिकॉज माय स्पेशलायजेशन हॅज बीन इन हायर एज्युकेशन, की हायर एज्युकेशन सिस्टम कशें करचें. सो आमी खंयचे सिस्टम करता ताका आमी म्हणचे की म्हळ्यार लायक आय सेड पॉलो फ्रेरेन बरयला बरें, इट इज बँकींग सिस्टम म्हणचे हाका म्हळ्यार की भुरगो बुद्धू टीचर फूल गोत्त आसा आनी तूं डेपॉझिट इन्फॉर्मेशन करता म्हणचें. ओके देर आर अदर वेज आनी म्हाका लायक जाल्लें म्हळ्यार एटलिस्ट हांव 6 म्हयने जस्ट हें वचून आसलो की खंयचे दुसरे सिस्टम खंयचे वीच हांवें इंडियान इम्प्लिमेंट करयात म्हणून. आनी तें कोणें बरयल्लें डायना लॉरेलार्ड म्हणून, हिजो बूक येयला आनी हें सिस्टम हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड ह्या कॉलेजीन पर्यंत इम्प्लिमेंट जावन आनी वेरी गूड सिस्टम आनी आमकां इम्प्लिमेंट करूंक जाता. हांगा लर्निंग एक्विजिशन मात हांगा लर्निंगान 6 आयटम्स हाडयेत नवे, विच इज एक्विजिशन. हांव हर एकाचे उतराचें मिनींग सांगता. एक्विजिशन म्हळ्यार तूं बसून आयकताय ना पळयताय नाजाल्यार कोण सांगता तुका एक एक्वायरी. सेकंड इज इन्क्वायरी म्हणटात की म्हळ्यार भुरग्याक सांगचें की म्हळ्यार तूं वचून सोदून हाडलें. ओके बट गायडलायन्स केली जे तांकां सीद सोडूंक जायना की अशें सगळें म्हणूंक जायना की ही गाडी आसा वो सोदून काड म्हणून, तें डुम्म जावंक तांकां गायडलायन्स केलेचे पडटा. एक्विजिशन, इन्क्वायरी, प्रॅक्टिसान तुमकां तांकां म्हळ्यार की म्हळ्यार कुडको कर निल्ले दिवचे पडटा की हें इल्लें ट्राय कर म्हणून. प्रॅक्टीस इज रिक्वायर्ड फॉर समथींग कॉल्ड एज स्किमा डेवलपमेंट म्हणचे हाका आमी. म्हळ्यार एक मंडो डेवलप जायचें जाल्यार ताका तुका इल्ले लोड चडयचे पडटा. ओके एकूच बडी दिवंक जायना, इल्ले पीस बाय पीस करचे पडटा. सो ते आमी प्रॅक्टिसान करया. ताजे उपरांत म्हणटात कोलॅबरेशन हायर एज्युकेशन काय गरज आसा म्हळ्यार एवरीबडी पुरा कडेन एक थॉट प्रोसेस आसा आनी तुमी भायर काडटा म्हणसर ते तोंडात न्हू तें कळना की तें रायट गी रॉंग गी म्हणून आनी बेटर ऑप्शन आसलें कळना. कोलॅबरेशनाच्या पार्टार मागीर डिस्कशन येवचें पडटा. डिस्कशन आमी क्लासीन सोडना, क्लासीन उलयल्यार पेनलायज करता उलटा. ओके उलयच न्ही दुसरें न्ही टायमपासाक न्ही बट क्लासी भितर ग्रुप्स करन, चॅलेंज दिवन, प्रॉब्लेम दिवन उलोवन सॉल्व करा म्हण. ते जाल्यार तांकां कंपनी घेता न्ही उलोवन सॉल्व करचे स्कील कळटा. ओके सो डिस्कशन जालें. एंड देन देर इज प्रोडक्शन म्हळ्यार क्लासीन काले म्हणी करीचें म्हळ्यार इन टर्म्स ऑफ आतां कंप्युटर सायन्स शिकूंक काडल्यार ताणें कंप्युटर सायन्स क्लास घेवन अशें बसून जालें म्हणचें न्ही. ताणें त्या दिसाच्या एंडाक काले म्हणी करीचें पडटा. लॅपटॉपार घे, बरोवन घे आनी काले म्हणी प्रोड्यूस जायचें पडटा, एप्लिकेशन जायचें पडटा. सो इन्क्वायरी, एक्विजिशन, प्रॅक्टीस, कोलॅबरेशन, डिस्कशन एंड प्रोडक्शन ही 6 आयटम्स जायचे. ह्या 6 आयटम्सांनी टिचर असो रोल काडलो म्हळ्यार एक्चुली उणें. टिचराची गरज आसा एज ताका उतरां ताणें बरयल्लें लेव वगेवस्की म्हणटा तेजें नांव स्कॅफोल्डिंग म्हणटात. ओके की एक बिल्डींग बांदतना बिल्डिंगाच्या सायडीक इल्लें सपोर्ट सिस्टम घालचें पडटा. टिचरान तें मात्र आसाचें आनी भुरग्यांक काम करूंक सोडचें पडटा. ताजे ओपिनियनाक चान्स दी, ताका उलोवंक चान्स दी, ताका बरोवंक चान्स दी. ताणें कालें बरयता हें कालें न्ही दी हें आसा हाजी ही सुकू आनी पुरा कडेन सूख डिस्कस करन नेक्स्ट इटरेशन करा हें करन. भायल्या गांवांत हें आसा फॉर्मेटिव्ह एसेसमेंट आसा आनी समेटिव्ह एसेसमेंट आसा. म्हळ्यार क्लासीच्या स्टार्टींग तो एंडा म्हणसर तूं कालेंगी करन एंडाक येताना तें बरें जालां, काल्या फावटी तितले फावटी सूख जाला आनी तें बरें करन येता. कंपनी घेताना ते दाडा वर्काच्या लास्ट डेयांत आय मीन स्टडीजाच्या लास्ट डेयांत आनी वर्काच्या फर्स्ट डेयांत डिफरन्स ना.
ओके आतां काल्या की स्टडीजाच्या लास्ट डेयांत आनी वर्काच्या कितलेंगी डिफरन्स Correct. मस्त ताणें फरक पावसून परत आनी इंटर्नशीप एका वर्साक फ्री करचें पडटा ओके ते बिग डिफरन्स आसा दॅट इज वाय डायना लॉरेलाच फ्रेमवर्क म्हण आसा डिझायन एज अ टिचींग एज अ डिझायन सायन्स म्हणचे की म्हळ्यार डिझायन अशें करचें की क्लास की तांतून तो भुरग्याचें चड अटेन्शन किड इज द सेंटर ऑफ थिंग्स टिचराचें काम तें एनवायरमेंट सेट करचें की म्हळ्यार ताका जाय जाल्लें मटेरियल दिचें ताका जाय जाल्लें एक्सेस दिचें ताका कंप्युटरान दिचें ताका चड भायर येताना ताका भितर हाडिचें तितलें आनी एक्सपर्ट आनी क्लासीक घेवन उलोवचें बरी फॅसिलिटेट करचें तें टिचराचो रोल आतां तें आमच्यांत आयल्यार आनी कळल्यार की टिचर हांगा दवरनाकात तुमच्या लेवलार दवरा द स्टुडंट ऑल्सो इज अ टिचर की तो समजून तोय क्लासीन सांगता टिचर ऑल्सो बिकम्स अ स्टुडंट की तांच्या तावन कळण तो ताजें मॅटर करता इट्स अ कोलॅबरेटीव थिंग कॉन्वर्जेशनल फ्रेमवर्क तुका म्हणचे उलोवन समा करचें आमच्या सिस्टमांतल्यान त्या सिस्टमाक गेल्यार आनी तितलें कश्ट ना आमी एक्चुली ट्राय केलां हें ऑलरेडी आनी आमी एलोशियसान रिलीज केला आमच्या ह्या पटीच्याक 2 डिग्री आमी पास केला तातूंत दीस फ्रेमवर्क एडॉप्ट केला आनी इंडियन एज्युकेशन सिस्टमांत एलोशियस युनिवर्सिटी बॅकिंगांत आमी जाताय दीस कॅन बी डन आनी आमचे इम्प्रुवमेंट्स आमी करनात बट टिचींग मेथड पयलें समा करचें पडटा तें पेडोगॉजी म्हणटात पेडोगॉजी फ्रॉम दॅट टू दिस स्विच केल्यार अर्दे प्रॉब्लेम तें गेले ओके आता तुम्ही एलोशियसचे ते नव्या कोर्सचा विशय तुम्ही सांगले सो ताचे विशयी म्हाका इल्ली नॉलेज दिल्यार बरी जाली कित्याक म्हळ्यार आतां PUCचे रिजल्ट आयला आनी मनशां म्हळ्यार आतां आमच्या स्टुडंटांक मुखार खंय वेचें कालें करचें सांगून गोत्तो ना सो तूं सांगल्या प्रमाणे हे BSc आनी BCA कोर्स तुमी कितें हाडल्यात आनी तो कालें चेंजीस आसात ताचे विशीं ब्रिफली म्हाका सांगल्यार आमच्या स्टुडंटाक हेल्प जाता आतां सद्याक आमी दोनूच हाडल्यात काल्याक म्हळ्यार म्हजें इंटेंशन आहलें की म्हळ्यार खंयचेय कोर्स भायर हाडटाना ताका म्हाका एक बॅकटॉप कंपनी जायची ओके इधर म्हजेच जायचे ऑर एल्स हांवें ते व्हडले कंपनी टू टाय अप करचें म्हणून फॉर्च्युनेटली आमची ते सॉफ्टवेअर कंपनी आसा वीच हॅज बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर 10 वर्सां जालीं ताका आनी ताजो एक फावंडर आसा आनी आमी तांचे वांगडा कोलॅबरेट सॉफ्टवेअर कंपनी आसा तशी सायडीक इतले सायडीक आमचें इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी डिजिटल कंपनी आसा स्टोरीफाय म्हणून सो ही आमचेच आल्यांत तेंय आमी पळयलें की म्हळ्यार भुरग्यांक कालें गरज आसा म्हणून इन्स्टेड ऑफ विचारचें की म्हळ्यार स्किल्स म्हणून आसतात AI म्हणून आसता जे की अरे म्हाका कालें जाय ह्या भुरग्यां म्हणून पळोवन तें मॅप करून पयलें फर्स्ट वर्सा आमी तातूंत की फावंडेशन लर्निंग करता की म्हळ्यार ओके हें करचें हें फावंडेशन ही उतरांक गोत्तो नासल्यार मागीर कांय करूंक जायना टूल्स गोत्तो नासल्यार तांकां सिंपल थिंग्स लायक फोटोशॉप हें तें आतां फोटोशॉपाचे मस्त मुखार गेलां क्लॉथ डिझायन ओन्ली मस्त आयटमां करता बट ते गोत्तो नासल्यार फर्स्ट इयरान टूल्स टर्मिनॉलॉजी नॉलेज तें जाता सेकंड इयरांत आमचेच प्रोजेक्टाचे कुडके करता आमी आनी तांकां दिता की म्हळ्यार हें पार्ट तूं करपळ्या म्हणून आनी तेंत एग्जाम जाता की म्हळ्यार तूं रियल प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीन असचे रियल प्रोजेक्टाचे एक पीसस ते भुरग्यांक मेळटा तांकां एक सुपरवायझर अलॉट जातात हे सुपरवायझर युजली टिचर आमचे ओके की तांणी सांगतात की अशें क्लायंटान सांगलां अशें जायचें म्हणून ताजो एक पीस करन धाकटें करन तें करतात आनी हें इधर रियल करता आनी नाजाल्यार टायम कन्स्ट्रेंट आल्यार आमी सिम्युलेटेड करता की म्हळ्यार तशेंच करन एक डुप्लिकेट करचें पडटा ताका म्हळ्यार चान्स बिकॉज थोडे फावटी टायम कन्स्ट्रेंट आसता की म्हळ्यार ह्या टायमा भितर जायचें आनी भुरग्यांक आमी फेल जावंक चान्स दिचे की प्रोडक्टीव फेलियर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट की ते ताकाय चान्स येता थर्ड इयरांत ती कॉलेजी भितर नात भुरगीं ताका आमी कंपनींत वचून बसयता इधर आमच्याच कंपनी भितर नाजाल्यार एटलिस्ट आमच्या कडेन आतां मस्त कंपनी टायप जाल्यार तांचो बसयतात त्या वेळार तांकां आमचें टिचराचें बॅकींग आसता की म्हळ्यार आले हांव शिरकलो हांगा म्हणटाना आमी फोनार सांगता अशें टेन्शन करनाका आमी आसा हें आसा म्हण आनी सिन्स आमचेच कंपनी टायअप्स आसात आमी तांकां आमचें एस्टॅब्लिशमेंट तशें केलां की म्हळ्यार भुरग्यां वयर प्रेशर आसा बट कितलो आसा जे तितलोच आसा इट्स नॉट टू मच नॉट टू ब्रेक करेक्ट ते दळा लास्ट जाताना फावंडेशनल लर्निंग जाला ताणें इल्लें ट्राय आउट केला ऑलरेडी ताजे पोर्टफोलियो बिल्डींग सेकंड इयरान जाला थर्ड इयरान वर्क एक्सपिरियन्स जालें बाय द वे वर्क एक्सपिरियन्साक आमी करतना आमी फ्री करूंक ना आमी तांकां मिनिमम 8,000चे सांबाळे दिता ते दळा स्टायपंड दिला बरी सो दॅट तांचे एटलिस्ट ट्रान्सपोर्ट खंयच्याचे आनी परत जायचें नाजाल्यार तें कल्चर आमकां घालूंक नाका करेक्ट आनी लास्ट इयरांत थर्ड इयर जाल्या उपरांत आमी प्लस 1 इयर त्याच कंपनीन तांकां काम इकन दिता 1 वर्सा मात सो दॅट दे प्रॉपर तांतून एज एन एम्प्लॉई वर्क सो आमी तांकां कॉग्नेटिव्ह लोड थियरी म्हणचे हाका की म्हळ्यार इल्लें कन प्रेशर चडोवचें म्हणून रिसंटली पेपर रिलीज जाला जे म्हजें एज्युकेशन सिस्टम आमी कालें करता एगेन एलोशियसांत आमकां सपोर्ट केला हाका की तेंत की तांणी 3 वर्सांनी शिकचें एक्चुअली फ्लफ काडल्यार 1 वर्सान मूग जाता म्हज्याचेर ओके
तें जालें. सेकंड इयरांत तांणी प्रोजेक्ट सिम्युलेशन्स. थर्ड इयर इज गोइंग टू बी एक्चुअल वर्क एज एन इंटर्न. फोर्थ इयर तें डिग्री जाली एक्चुअली, ग्रॅज्युएशन जालें, बट फोर्थ इयरान आमी स्टील तांचे वांगडा रावन कामां बसयता. कामां बसयतात. हें BCA करनंता AI ऑगमेंटेड सॉफ्टवेअर सिस्टम्स म्हणून आनी BSc इन मिडिया एंड क्रिएटीव टेक्नॉलॉजीज म्हणून म्हळ्यार प्रोडक्शन्स करूंक, डिझायन करूंक, वेबसायट्स करूंक, ग्राफीक डिझायनींग, व्हिडिओ एडिटींग, युट्यूबर मोस्ट फील्ड आहा ती, फिल्म मेकींग. सो आमची कंपनीज आसात तसले सायडीक एक्सटेन्सिव नेटवर्क आहा की तांतूनी आमी कनेक्ट करून दिता. सो दीज टू मुखार वचून आमी एक BCom ती केलां आनी म्हजें फेवरेट B.Ed करूंक आसा. म्हाका मस्त मन आहलें. हाजे उपरांत आमी मुखार एक्सपांड करता, बट दीज फिल्ड्स वी आर टार्गेटींग एट दीस पॉयंट. करेक्ट. भुरग्यां जे फिनीश जाता, एग्जाम फिनीश जाता, आतां फॉर एग्जाम्पल आतां PUC फिनीश जालां, भुरगीं भायर आयल्यांत मुखार खंय वचचें म्हणून गोत्तना, खंयचें फील्ड चूज करचें म्हणून गोत्तना, म्हळ्यार कांत जाता मेनली सायन्स काण गेला इंगी दोनूच ऑप्शन आमकां दिसतात, एक इंजिनियरींग नाल्यार मेडिकल. आनी कोणी येता ते कॉमर्स इल्लें खाण गेल्ल्यांक CA, चार्टर्ड अकाउंटन्सी तातूंत आसात. शिकतात, कामाक वतात, बट तें वचून पावल्या उपरांत इट इज अ प्रेशर कुकर, हँडल करूंक जायना, डिप्रेशनाक वतात. तर हांवें तुका सजेस्ट जाल्यार भुरग्यांनी फील्ड सिलेक्ट करच्या पयलें वॉट आर द थिंग्स, कशें तांचें फील्ड सिलेक्ट करीचें. ओके. सो पळय प्रेशर कुकर म्हणटा म्हाका उडास आयले की प्रेशर कुकराची गरज आसा. प्रेशर कुकर यूज केल्यार मास बरो जाता थोडे पटी, करेक्ट. बट चड केल्यार पुट्टा. रायट. सो एक लिमीट अनुसारचे प्रेशर गरज आसा. आतां करियर गायडन्सा पाटी येताना लायक इन टर्म्स ऑफ की कालें करीचें हें करीत. सो हांव म्हजें एग्जाम्पल दिवन थोडें सांगीत आनी आतांचे बद्दल. आतां सिस्टमॅटीक प्रॉब्लम आसा, बट आतांक सोल्युशन आतां सद्याक सोल्युशन की हांवें कालें केल्लें म्हळ्यार हांव अकावंटन्सींत म्हाका फायनल आमच्या PUCंत 99 मेळ्ळा. 4 सब्जेक्टान 99 मेळ्ळें. तशें हांव तीं आलो. तशें म्हणचे चिंतून हांवें चिंतलें की म्हळ्यार हांव हातून हुशार आसा म्हणून. मागीर कामाक पावतना कितलीं वर्सां उपरांत कळ्ळें की म्हळ्यार हे देवा म्हज्या हें दुसऱ्यांत म्हणून. सो भुरग्यांक खंयचेय ऑलरेडी कोणें सिलेक्ट केलां की म्हाका हें करूंक म्हणल्यार बरें, इन्स्टेड ऑफ सब्जेक्ट पळोवनशा की तुमी कोणा कडेन कनेक्ट जाया की त्या फिल्डार आसल्या कडेन आनी ताजो एक दीस पळया सकाळचो सांजे मसोर आनी कंटिन्यू 7 दीस जाल्यार पळया, बट तो काल हें करता म्हणून आनी चिंता ताजे उपरांत हें म्हाका 20, 30, 40 वर्सां करूंक आसा गे म्हणून. काल्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां आतां कितले की CA करतात, काल्याक म्हळ्यार CA कश्ट हांवें कश्ट केल्यार बरें म्हणून. बट कश्ट म्हणून एक गोष्ट करचें न्ही, तुका लायक आगे म्हणून करचें. हार्डवर्क. ओके. हार्डवर्क इज ओवररेटेड की करेक्ट. हार्डवर्काची गरज आसा, बट तुका तातूंत काल म्हणटात पॅशन नासल्यार, तुका तें इंट्रस्ट नासल्यार मागीर तूं बर्न आवट जाताय. दॅट इज वॉट डिप्रेशन मागीर येता. कश्ट काडच्या काले म्हण एक अर्थ आसायचे, ताका फाटल्यान काले अर्थ आसायचे. बेश्टे कश्ट काडचे म्हण काडचे न्ही, तशें कश्ट काडूंक काल्यार तें कोणूंक वचयत भायर कालें करी. एक्झॅक्टली. ओके. बट अगेन कोणच्यारी कांय पर्पज आसा करा, तशें करा. देखून वॉट आय वूड से इज की तुमी ऑलरेडी डिसिजन काडल्यार थोड्यांक कितले क्लॅरिटी आसता. देखून पयलें वचून पळया की त्या मनशाक डॉक्टर जावं काय ताजो एक दीस सकाळी सांजे पळया की कितलो गळ्यो खावंक जाता ताका, की एक्चुअल खुशी खंय जाता ताका, की म्हळ्यार ओके एक पेशंट समाजान भायर येताना की ते पुरा गूड अँड बॅड पळया एक दिसा पळया. इल्लें इन्वेस्ट करचें टायम म्हळ्यार इट इज अबाउट 20 to 30, 40 years तुमचे ऑफ युअर लायफ. कोणाडेय कनेक्ट जावन इकडे उलोवंक वचा. सो तें कोणाक क्लॅरिटी ना म्हज्या वयलें आमकां क्लॅरिटी नासली मस्त. काल जाता म्हळ्यार वायड आहले डिग्रीज काणें. आतां BCom इज अ वायड डिग्री, तातूंत आमकां म्हळ्यार हांव कॉमर्स आतां उलोवचें, बट सायन्सान तितले आसात की इट इज देर इन टर्म्स ऑफ फायनान्स, मार्केटींग, कॉस्ट अकाउंटींग, मॅनेजमेंट अकाउंटींग, बँकींग मस्त आहलें. तशें आहलें आतां हांव लॉक जावना. आतां हितूनी वेन यू आर डुईंग PUC करतना कॉमर्स काडल्यार BCA वचून इंजिनियरींग करीत, मागीर जाल्यार आर्ट्स काडून ताका वचयत ना कॉमर्सान मुखार वचयत. सो तले खाणे तुमी डिसिजन जावना जाल्यार ऑब्वियसली तें सिस्टम आमी हाडिचें आतां एज पीपल हू आर देर इन द इंडस्ट्री. आमी तुमकां चान्स दिवचे की एक्सपेरिमेंट करूंक हें तें परत तें आमी एक्चुअली वर्क करना तातूंत. बट तेदो मुसोर आमी जाता मुसोर आमकां टायम लागता. आतां तेदो मुसोर अर्ली डिग्री काणया की तें वायड आहा इल्लेशें. करेक्ट. ओके. आनी तें वायड आसतना इल्लो टायम तातूंत फ्री जावचे बरें पळया की म्हळ्यार ओवरलोडेड डिग्री काणये नाकात. फ्री टायमान काम करूंक सुरू करा, एके कडेन इल्लें करा म्हण. त्या दाडा कळटा की म्हळ्यार म्हाका हें लायक की ना. विदावट टेस्टींग, विदावट चॅकींग वचनाकात की म्हळ्यार म्हाका हें करूंक म्हणून 30, 40, 50 years जात. करेक्ट. ओके. आनी कांय लेट जावनात. हांव आनकी आतां
आता रेडी जालो. आम्ही असं त्यात फिल्डात आम्ही तशी नसतो. सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. लो करा. पेशन्स इज अ की. Correct. ओके, लो करा. Correct. आणि तेंत एक तरी पिक कोणाडे उलया ना जाल्यार वायट डिग्रीज काडून इल्लो टायम खाली सोडा. ना जाल्यार वचून सर्टिफिकेशनां करा धाकटी म्हळ्यार त्याला क्लियर कट कळटा धाकटी अपस्किलिंग कोर्सीस मेळटात. Correct. आमी कंडक्ट करता बट मंगळुरान कितलीं मस्त आसा आसात. कोणाडे वसी येत. आमचे ऑब्जेक्टिव्ह एज्युकेशन समा करूंक आमचे कडेन तेजें म्हणणं. सो पळया की म्हळ्यार ते पळोवन म्हाका हें लायका की ना गी बेस्ट केस सिनारियो वचून फ्रीयाक काम करा कोणाडे. फ्रीयाक काम करा. तुमी 2, 3, 7, 8 लाख घालच्या की फ्रीयाक काम केल्यार झिरो ते इन्व्हेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट. झिरो टाइम मात. नाही टायम मात. बट ते दळा कोणी तांकां पेरंटाक सांगचे न्ही सोसायटीक सांगचे तांकां हाजें कांय ना ह्यो काम नातलो बसला म्हण तशें म्हण करनाकात तांकां. ओके, ताका एक्सपेरिमेंट करता फिगर आउट करनंता आनी लेट हिम गो इन दॅट वे. ओके, हे 3 वाटात फिगर आउट करूंक. ना जाल्यार ऑनलायन वचून तुमी आतां ChatGPT हाका गुगलार घाल्यार बिईंग इन द मार्केटींग फील्ड म्हाका कोत्ता तुमचें ओपिनियन कशें मोल्ड करूंक. कालाक म्हळ्यार हांव थंयले आर्टिकल रिलीजस करता आनी हांव तशें LLMाक तें तशें इन्फॉर्मेशन मस्त वाट्यात. ओके, तशें केल्यार म्हाका तुमकां मोल्ड करियेत. Correct. ओके, म्हजे कडेन आसात ते टूल सेट्स आसात. मेटान दिल्यात, गूगल एड्सान दिल्यात, SEO, SCM, SMM वॉट एवर दॅट इज पुरा वाटेर करियेत. म्हाका ताच्या की तुमच्यातल्या करूंक आल्या तुमच्या वळखीच्या कोत्ताल्या मनशा कडेन वचा ताचो एक दीस पळया तें फिगर आउटार तें जाता. करेक्ट. आता अनेक जाता कालेंगे म्हणून जाल्यार म्हज्या व्हडली मायक ताणें नर्स जायचे म्हणून आशा, म्हज्या बाबाक ताणें आनी खंयच्या फिल्डाक वचूंक आसा. देखून कालें करता पेरंट्स तांचे ओपिनियन भुरग्यां भायर घालना ती तांकां रियलायज करूंक जावना. देखून भुरगीं कालें जाता गे म्हणून सांगल्यार कंप्लीट कन्फ्युजनार आसात. सो अर्ल्या टायमार तांकां पेरंट्सांक तुमचे तावन कालें टिप्स दिवचे जाल्यार तुमी कालें म्हणून कशें येतात ह्या टायमार. पेरंट्स सायडाक सांगचें म्हळ्यार तुमी तुमच्या भुरग्या भशेन तेंचें रॉंग तशें म्हणचें गायड करूंक येचें सपोर्ट करूंक येचें. बट थोडे पाटी स्मदरींग म्हणचें आमी की म्हळ्यार तें ओवर जाता तें थोडे पाटी रॉंग न्ही पेरंटाक. कदेळे एक पेरंट हांवें पळयलो ना की रॉंग इंटेंशनार भुरग्यांक कांय करूंक गेल्लो म्हण आसा. बट हांवें सांगचें पेरंटाक की म्हळ्यार खंयचेंय काम वयर सकयल म्हण सोडना काम करूंक सोडा भुरग्यांक. ओके, म्हज्या मम्मीन म्हाका धाकटें आसतना तांगडी बसयला. ओके, जडचे बोसचे क्लीन करचे पुरा करेला. ओके, तांतून करतना एक ह्युमिलिटी येता आनी मांड ओपन आसता की कालें शिकयत की म्हणून. ओके, हांवें आतांच्या पेरंटांत एक मेन प्रॉब्लेम पळयला गे म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार खंयची डिग्री एक भायर काडल्यार गे न्ही अपस्किलिंग केल्यार म्हणटा तातूंत काम आसा. ना 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 म्हजो भुरगो काम काला करता मागीर शिकता कसो तो. डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर. आतां हांव आतां एगेन टू गिव कॉन्टेक्स्ट हांव तुमकां म्हणलें की इतले पर्संटेज हाडलें हें काडलें इतले डिग्री काडलें. म्हजें फस्ट जॉब हांवें केल्लें पिझ्झा केल्लें वचून. हांव पिझ्झा सेल्समॅन हांव. ओके, करेक्ट. सो कांय प्रॉब्लेम ना. म्हजें कम्युनिकेशन तें बेटर जालें. म्हाका ताजे पयलें तुमी बेटर पळयलें जाल्यार आतां हांव कांय परफेक्ट आसा म्हणना बट ताजे पयलें पळयलें हांव उलयनातलो. हांव उलोवंकूच उलयनातलो आनी एक मर्यादा येता ताका. ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर हर एक मनीस ताजो पोट पाळोवंक काले म्हण काम करता. देखून पेरंट्सांक भुरग्यांक हें जॉब वयर हें जॉब सकयल सांगनाकात टायटला वयर. तो CA जालो तूं कायले पुस्काटे अकावंटंट न्ही तो इंजिनियर जालो तूं ना 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 ताका पळय वय, रे वय. दॅट हॅपन्स. तें एक सुखान ती करनाका. कंपॅरिजन इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ. तेंत बंद जाता ताज्या की ताका कालें करूंक तुमी घट्ट रावा. ताका एक पातोर जाय आतां त्या टायमार की म्हळ्यार कालें रिस्क काडूंक ते चेडवाक ना चेड्याक कालें आसा सपोर्टाक घट्ट रावा आनी ताका गायडन्स कितें जाता तें दिया. म्हळ्यार अशें आसा बट तूं जाय जाल्यार पडूंक घाला पडटा नांव आसा. हांव आसा. करेक्ट. ओके, पडटा नांव आसा आनी खंयचेंय एक डिसिजन काडल्या उपरांत तें एंड जाता म्हणसर ताका गिव अप करूंक सोडनाकात की ताका एटलिस्ट तें शिकया की म्हळ्यार म्हजो भुरगो देंवल्लो एक कंप्लीट करता म्हणून. ओके, ते जाल्यार तुमी सायन्स कॉमर्स आर्ट्स हें तें बरें चिंतचें न्ही की इंट्रस्ट खंय आसा काम आसा. काल म्हळ्यार आनीक एक पेरंटाक समजना की लायक समजना म्हळ्यार इट्स अ रॉंग वर्ड बट इट्स अ प्रॉब्लेम जाता विज्युअलायज करूंक की म्हळ्यार पेरंटां म्हणटात की म्हाका CA जायचें हें जायचें तें जायचें. युट्यूबर म्हणल्यार प्रोफेशन 5 वर्सां पयलीं आहलें गे ना आतां आसा. आतां पुरांक तेंत जाय. करेक्ट. ओके, तुमकां काले गॅरंटी आहा की म्हळ्यार आतां इंजिनियरींग शिकून गेले 5 वर्सां तें आसा कितें. ओके, विज्युअलायज करूंक जाय ताज्या की ताका इंट्रस्ट आला आसा तें काले म्हणे क्रिएट जावन आसा. करेक्ट. इन्स्टेड ऑफ दुसऱ्यांचे फॉलो करचे मे बी तोत्तू कालें काडचा राहते. ओके, देखून ताका सोदूंक सोडा ताका हें करून जाय आनी ताका एनर्जी जाय जाल्यार तातूंत ताका ताजें इंट्रस्ट जाय ताजे भितर. ओके,
ॲज प्रोफेशनल्स इन दीस इंडस्ट्री आमी तांकां सांगीत की अल आसा ॲज टिचर्स ॲज पेरंट्स आमी सोदून इन्फॉर्मेशन दिवचें आमचें काम सिलेक्ट करूंक तुमी आतां नाकात ओके तुमी पेरंट्साचे एस्पेशली हें आसा की म्हळ्यार 4 आयटमाचे भशेन वता ताच्या भितर रावा म्हणजे पेरंटान इल्लें काम तें गरजेचें की म्हळ्यार 4 इल्ले 5 सोद 7 सोड गोतूनातलें आनीक लढे उलय तें करणं तांचे भुरग्यांचे चॉयसाचे रेडियस वाडया वाडयचे करेक्ट ओके तितल्यान पेरंटांनी एक प्रेशर तले घालना जो की म्हळ्यार ताका पळय म्हणून सेकेंड खंयचेय कामार रेगून दी डोंट वरी अबाउट तो वयर पडटात भुरगे इंट्रस्ट आसले खंय म्हणे वयर पडटात आनी एस्पेशली की अशें चिंतन आनी स्टॅग्नेट जाता म्हण AI इंजिनियर म्हणलो पोरमुसोर नातलो बाय द वे आतां ते तांकां करोडांनी मेळटा करेक्ट ते कोण पास जाले AI इंजिनियर बाय द वे हें सरप्रायझींग दिसता म्हाका की म्हळ्यार ML इंजिनियर्स एस्पेशली पुरो म्हणटात मॅथ्साची गरज ना येना मॅथ्स इज द फावंडेशन ऑफ ML मशीन लर्निंगाक मॅथ्साचे गरज आसा आनी कोण पास जाले कोण इंट्रस्टार मॅथ्स शिकल्ले आनी MSc केल्लें तांणी इल्लें कोडिंग शिकून इशीन उठल्यात आनी तांकां बीट करूंक जायनात सो लेट हिम ताका जाय जाल्यार करून दी ताजे इंडस्ट्रीन डेव्हलपमेंट जावन उरतात ताका शिकचे कशें शिकया आनी तो फिगर आउट करता करेक्ट आमच्या आतां MBA करच्या लेवलार त्या खंयच्या टायमार डिग्री करच्या वेळार तुका एक इंट्रस्ट आसता तूं ती तुजी स्टडीज करताय त्यात तूं मुखार वेताय बट आफ्टर सम टायम यू गेट बोर्ड अर्ल्या टायमार स्विच करचें जाल्यार ना थोडे फुडें काम जाता मुखार वचून इतल्या वर्सां वान तूं आसलो आतां पळय हांगा खंय नातल्या बरी जाता म्हणून ते एक सोसायटी जावन आसता सो तुजे इंट्रस्ट चेंज जावच्या वेळार एखाद्या वेळार मुखार वचून तुका चेंज करूंक जाय जाल्ल्या वेळार ह्या वेळार मनशांनी काले करी येता कले ऑप्शन्स चूज करी येता हाचे विशीं दिलें गायड केल्यार बरें जालें 40 इयर्साचे मायंडसेटाक डिफरंट आनी भुरग्यांचे मायंडसेटाक डिफरंट हें हांव भुरग्यांचे पयलें सांगता म्हळ्यार ती हांवें सर शिकला म्हणल्यार की इंट्रस्ट चेंज जावचे नॉर्मल ओके हांवें पुश करचें भुरग्यांक जावंक युजली पुश करचें म्हळ्यार T लेवल इंडिविज्युअल म्हणचें ताका म्हळ्यार अशें T लेवल की म्हळ्यार एग्जाम्पल आतां सांगता स्टीव जॉब्स जालो तो ॲपल ॲपलाचे ताजे फूल मॅनेज तो करतालो जाल्यार एक ताका कोडिंग करूंक वतलो ओके ताका कोडिंग करूंक वतलो ताजे स्पेशालिटी आहले डिझायन ओके बट ताका कोडिंगाच्या विशयान इल्लें इन्फॉर्मेशन कोत्तालें मार्केटिंगाच्या विशयान एक्चुली चड कोत्तालें मार्केटिंगाचें मागीर ही न्यू अबाउट फायनान्स मॅनेजमेंट मस्त कोत्तालें ताका ते कोत्तालें बट तो डिझायनांत एक्सपर्ट आहलो देखून ते आयफोन तशें दिसता तें तशें आसा म्हण बिकॉज ताणें डायरेक्ट केलें सो कोणाक इंट्रस्ट चड आसा पुरा विशयान शिका बट एक डेप्थ काणे ताकी तूं ती अँकर आसताय बट तुका दुसऱ्या उलोवन काम करूंक जाता अशें ना की म्हळ्यार हर एक मनशाक पुरो कोत्ता साजे म्हणून एक बिझनेस लीड करूंक काडल्यार न्ही एक टीम मॅनेज करूंक काडल्यार तातूंत दुसरें आसता बट तुका उलोवंक कळाचें एक्चुअली लँग्वेज इज वन ऑफ द थिंग्स बट तुका टेक्निकल डेप्थ आसाचें की तातूंत की म्हळ्यार पुरो कोत्ता आसाचें म्हणल्यार 50, 60, 70, 80% तातूंत तूं तो एक मनीस दवर आनी ताजे कडेन उलय मागीर तो करता दुसरे बट ताका डिरेक्शन दिवंक तुका एबिलिटी आसाचें सो अर्ल्यांक भुरग्यांक कोणाक तें मोस्ट इंट्रस्ट जालें शिफ्ट जावन आसा यू आर कायंड ऑफ मेंट टू बी लिडर्स ओके तुमी स्मार्टेस्ट इन द टीम आसनात बट तुमकां इनफ नॉलेज आसता की म्हळ्यार स्मार्टेस्टांक तुमी कोलॅबरेट जावन काम करचें बरें ओके पुरो शिका एक डेप्थ काण्या पुरो शिका आनी तांच्या तावन सेटअप करून करा म्हाका फायनान्स कोत्तालो म्हाका फायनान्स लीड करी येता हांव स्पेशालिटी ना म्हजे कडेन सी आसा ही वर्क्स विथ मी म्हजे कडेन मार्केटिंगाचे डेप्थ आसा नॉलेज आसा बट तितले डीपार ना म्हजे कडेन डीप आसा म्हजी टीम आसा लव इट स्टोरीफाय मॅनेज करता ती बरें करता म्हजें एज्युकेशन डेप्थ आतां तें हांव डेप्थार हांव थंय उलयतां आनी मागीर कोण कंटेंटाचे ते आसात तांचे कडेन उलोवन ते करयेत मागीर फॉर पीपल हू हॅव गॉन अबव 40 ओके होप इज नॉट लॉस्ट म्हणटात की म्हळ्यार आनी जाय न्ही तें करूंक इल्लें कस जाता काला म्हळ्यार देर इज की कॉग्नेटीव हातून भाशेन ता की म्हळ्यार इल्लें एनर्जी डावन जाता चोरपटी काला म्हळ्यार इट इज नॉट की तुका शिकोवंक नाका तुका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसात ओके भुरगीं आसात आवय बाबा पळोवंक आतां इल्लें रिस्क काडल्यार हांगा पयशांचें हें जाता म्हळ्यार सो हांवें म्हणचें म्हळ्यार शॉर्ट कोर्सीस करना इन्स्टेड ऑफ व्हडले लांब करचा की स्प्रिंट्स म्हणटात आमी हाका शिकच्यान स्प्रिंट करा धाकटे स्प्रिंट करा आनी गॅप काडया ओवरलोडी करूंक जायना इल्लें करा ना जाल्यार कंपनी भितर आसतना अशें कंपनींत आमचें कल्चर आसा की म्हळ्यार तुमी त्या रोला खातीर प्लॅन कर ओडूंक ट्राय करा आनी मनशावट बरसूंक ट्राय करा केदाळे शिकचें खाली बुकार आसाचें म्हणना तो गोत्ता कडेन बसल्यार जाता थोड्या फावटी की ताचे वांगडा मिक्स जावंक सुरू जाता ऑटोमॅटीक तुमी तशीं ट्रान्झेक्शन जावंक सुरू जातात आतां एस्पेशली AI आयला उपरांत आमची सॉफ्टवेअर कंपनी खंयची सेंटरा
तांतून AI शिफ्ट जावचे एकल्या मनशाक गोताले 7-8 म्हयने पयले की नॉट युजींग AI मेकिंग LLMs की ताजे वांटो आनेकलो बसलो तो इल्लोसो आयलो आनेकलो बसलो इल्लो आयलो ते बसून उलोवन जाता ओके कंपनीसाच्या सायडीन इट इज अ रिक्वेस्ट दॅट कीप 1 hour ऑर L&D बजेट दवरा सायडीक म्हळ्यार मनशा सायडीन तुमी त्या मनशाडे इंटरॅक्ट जावंक सुरू करा थंय ताणून तारतें जाता एवरी लर्निंग डजंट हॅव टू बी पेन बुक पेपर लॅपटॉप डिस्कशनरी जाता करेक्ट. ओके आणि एक्सपिरियन्स जाल्ली मनशां 40 हें जाल्ली परा की तुमी एक्चुली सर्च शिफ्ट जायचे म्हणून ना तुमचे डेप्थ धरा आणि कोण दुसरी आसा तांचे तावन काम करूंक ट्राय कराय जाता आतां म्हज्या कंपनींत देर आर पीपल की तांकां एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन अप्पाडूंक वता बट तांकां AIचे कोत्तो ना खाला म्हळ्यार तांणी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स जाला एक्सपिरियन्स जाला तशें म्हणून म्हाका तो नासतना करूंक जायना करूंक जायना रायट. ओके बट म्हजें काम आतां की म्हळ्यार ताजें तावन तें कॉन्टेक्चुलायज करणे AI इंडस्ट्री काडचें आनी डिस्कशनार काडयत करेक्ट. ओके तो म्हज्या तावन इल्लें शिकोवन वता हांव ताजे तावन मस्त शिकोवन वता आनी तशें करन वचें सो एक्सपिरियन्स पीपल यू हॅव टू टेक दॅट अप्रोच बट यंगर किड्सांक बिकम टी लेवल इंडिविज्युअल्स इट्स ऑलवेज बेटर. ओके आता विनोद हांवें तुका विचारचें जाल्यार तुमी येत्त फिल्डांत आसात साबार इन्स्टिट्यूशनाक तुमी वचून इन्स्टिट्यूशनल लेवलार तुमी साबार ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करतात एज्युकेशनात रिफॉर्म हाडच्या खातीर एखाद्या वेळार तांच्या इस्कालांत अर्ली एक रिफॉर्मेशन तांकां हाडूंक जाय अर्ली एक चेंजीस हाडणं तांच्या टिचरांक जावं दी स्टुडंटांक जावं दी एक दुसऱ्याच लेवलाचेर एक हें दिवंक जाय जाल्यार तुमकां तांणी कशें कॉन्टॅक्ट करी येता तुमचे वांटो कोण टायप आसात तुमचे एक हाचे तावन कोण पुरात कोणाक तुमी कशें एक इस्कालांनी चेंजीस हाडी येता हाचे विशीं दिली माहिती दिल्यार बरी आसली म्हाका. ओके सो ओवरऑल आतां मेन कॉलेजीक आमची गरज पडची की म्हळ्यार AI इंटिग्रेशन आगत ओके पुरो जाणां AI म्हूण खालिंगी करतात ओके आनी ते पळयतना आमकां बेजार जाता थोड्या कडेन की म्हळ्यार खंय AIची गरज आसा ती मात्र घाला धाकट्या भुरग्यांक आतां AI दिल्यार इट इज कॉल्ड कॉग्नेटिव्ह आउटसोर्सिंग म्हणटात की म्हळ्यार भुरग्यांक कश्ट काडूंक नाका आन्सर रप्पा मेळटाना मागीर ते व्हडले जाला उपरांत येता ते रिल्स पळोवन पास करचे तांकां ते कश्ट मेळनासतना तांकां मागीर कश्ट मेळटाना तांकां कोप करूंक जायना रेडीमेड प्लॅटर्स पण दिनाकात. सो आमचें स्पेशालिटी आतां आसा की म्हळ्यार नॉट जस्ट कोर्सीस की ते कोर्स कसो आसाचे म्हण ओके की कितले प्रेशर पडचें आसाचें म्हण आमकां कॉन्टॅक्ट करूंक जाल्यार एगेन आमच्या एस्पेशली आमचे काय म्हणटा वेबसायटांत पुरो इन्फॉर्मेशन आहा आनी एस्पेशली फोन नंबरार केल्यार जाल्यार आय थिंक आय कॅन शेअर दॅट विथ यू आमी डिस्क्रिप्शनारी घालता ह्या व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनार घालता. तातूंत म्हणल्यार एगेन आमी ऑलमोस्ट पुरा कॉलेजीसा वांटो टायप आसात आमच्या हांगा आनी तांच्यान इदर डिग्रीज करनात आनी अपस्किलिंग प्रोग्राम करनात आसा आमी सो खंयचेय भुरगे खंय गेल्यार म्हाका मेळटात ओके कोडियाल भितर जाल्यार आमी खंय म्हणी कनेक्टेड आसात त्रिशा जावन दी मॅप्स जावन दी कॅनरा जावन दी खंय जाल्यार आमी खंयच्याय एका सॉर्ट ऑफ कॅपॅसिटीर आसात वय सो कॉन्टॅक्ट करूंक गेल्यार ती एक वाट आनी टू ब्रिंग अ बिगर पिक्चर की CRI एक युनिट न्ही आमी वी आर अ पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम कॉल्ड सॅपलिंग मल्टिव्हेंचर्स हाज्या अंडर आमची मिडिया कंपनीज आहात एज्युकेशन कंपनी हांव लीड करता देर आर सॉफ्टवेअर कंपनीज देर आर मोबिलिटी कंपनीज देर एनर्जी कंपनीज मस्त येवन वतात आमी बचपेंत आतां दुसरी दुबयची कंपनी इशिन हाडतात थोडी आसात की म्हळ्यार सो हांवें तांचे उलोवन हांव एज्युकेशन सेट करता सो कोडियाल भितर काम जनरेट जावचे बरी देर इज अ बीग टीम ऑफ सॅपलिंग मल्टिव्हेंचर्स दॅट इज देर की कोडियाल भितर जावचे भितर सो दॅट इज वाय आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ दीस पीपल इन्स्टिट्यूशन्स ऑन द पेरंट्स जावन दी की म्हळ्यार इफ आय एम सेईंग समथींग इन दीस फील्ड हांव हांचे कडेन उलोवन सांगून वता की हांगा तुमकां एक वाट कर्ण क्रिएट करून दिवन वता की कोडियाल भितर तुमच्या भुरग्यांक रावचे बरी कारण म्हाका दूख कोत्ता की म्हळ्यार गरज आसतना तूं घरान आसल्यार तूं भायर आसतना कितलें हें जाता म्हण ताच्या की तुमचे भुरगे लगीत जाल्यार ओके सेपरेट रावंक जाल्यार रावून दिती बट लगीत जाल्यार बेटर सो दीस इज वॉट सॅपलिंग मल्टिव्हेंचर्स इज ट्रायंग टू डू की ब्रेन ड्रेन रावंक which is going to other countries. Correct. आमच्या कडेन रावन आनी ऑपॉर्च्युनिटी हांव एज्युकेशनांत हांव मिडियान दुसरी आसात सॉफ्टवेरान दुसरी आसात आनी एटलिस्ट आनी 6-7 कंपनीज येवचे रावतात तातूंत थ्रू कनेक्टिंग युअर किड्स टू माय प्लॅटफॉर्म हाजे एक्सेस मेळचे बरें सो या दॅट इज वॉट ओके एखाद्या वेळार कोणाक इंटरेस्ट आसून तुमचे वांटो कोलॅबरेट करून एज एन एज्युकेटर जावंक जाय जाल्यार तुमचे कडेन अवकाश आसात गी वय सो आमी टीचर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स म्हणजे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्सांत नॉट जस्ट सॉफ्ट स्किल्स टेक्नॉलॉजी वायज मोस्ट ऑप्शन्स आहात दॅट इज वॉट माय स्पेशालिटी इज इन आनी एगेन अलोशो सॉर्ट हांव करता बट एज अदर इन्स्टिट्यूशन्साकी ओपन आसा इफ यू कॅन जस्ट गेट इन टच विथ मी थ्रू द फोन नंबर की आमी ते शॉर्ट टर्म 7 to 8 डेजाचे प्रोग्राम्स करता थोडे 1 म्हयन्याचे असतात ते प्रकरण
की ह्या कालार एआयच्या कालार तितलें BA म्हणणं एआयक तातूंत थोडे आयटम आसात ती कशें इंटिग्रेट करून क्लास बेटर करीत. मेन प्रॉब्लम कालं म्हळ्यार द वे टीचर यूज आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार सिंपल टिचरांनी कालें करचें म्हळ्यार तांकां स्मार्ट बोर्ड दिल्यार तो चॉक बोर्डा यूज करता. ओके चॉक बोर्ड इतोत स्मार्ट बोर्ड इतोत. ओके सो टॅक्नॉलॉजी नवी जाताना टिचींग मेथड टॅक्नॉलॉजीक अडॅप्ट जायचे आनी ताचे पयलें इसारीचे स्मार्ट बोर्डाची गरज जागी म्हणून. एक्झॅक्टली. जस्ट जिंकच्याक करूंक एआय स्टिकर घालचें न्ही, जस्ट स्टायल मारूंक तें घालचें न्ही, जस्ट एक स्मार्ट बोर्ड असो 5 लाख असो मेळटा 5 to 8 लाख मसुरा घालीचें म्हणून घालचें न्ही की तुज्या टिचिंगाक ती गरज आसा जाल्यार घाल ना जाल्यार घाल नाका आनी तें टिचरांक गोत्ता साजें की ह्या टॅक्नॉलॉजी म्हाका गरज आसा ह्या टॅक्नॉलॉजी म्हाका गरज ना हाजे अशें बेनिफीट कान भुरग्यांक दियेत तें गोत्ता साजें. त्या ट्रेनिंगार आमी चड फोकस की टिचरान एडॉप्ट जाताना कहली क्वेश्चन विचारचे कशें सेट करचें कशें एडॉप्ट जावचें. ओके निमाणे सवाल संदेश भरीत म्हणून हांवें सांगीत भुरग्यांनी भायर वचून आनी कोणा कडेन उलोवचें कित्याक म्हणून आमच्या भुरग्यांक कोणा कडेन उलोवचें म्हणल्यार इल्लें कश्टाचें बट आमच्या भुरग्यांक उलोवंक इट इज नॉट इजी. अशें आसतना तांकां सोर्स ऑफ गायडन्स सडावत येवचें तांचें कम्फर्ट झोन म्हणल्यार तांची पेरंट्सां तांची फॅमिली तांची टिचर्सां. सो ह्या टायमार आमच्या पेरंट्सांनी टिचरांनी वा असल्या मनशांनी भुरग्यांक सपोर्ट करी जाल्यार तांणी तांचे स्किल्स कशे डेवलप करयेत तांणी खंयच्या संगतीची जाणवाय जोडीचे सो दॅट हाचे विशयी इल्लें सांगल्यार बरें आसलें. सो करेक्ट पाथ म्हणली कांय नंतना. ओके एक सोमा पाथ म्हणल्यार बरी ना. एवरीबडी हॅज देअर ओन ट्रूथ म्हणटात आमी हाका रिसर्चांत एपिस्टमॉलॉजी म्हणटात की म्हळ्यार तुजी वाट खंयची काणोवंक एपिस्टमॉलॉजी पॅराडायम्सार काणोवन की म्हणजे की रियलिस्ट पॅराडायम म्हणजे की म्हळ्यार हें सत बट हें म्हजें सत म्हणून. आनी देखून पेरंटान ऑर टिचर्सान गायड करतना क्लियर म्हणजे म्हळ्यार दीस इज माय ट्रूथ अँड दॅट इज माय ओपिनियन. तुवें म्हज्या तो नॉलेज काणें बट ही वाट न्ही म्हणून. ओके सो तशें म्हणटाना तें समजणी आयल्यार कळटा की म्हळ्यार मस्त जाणा कडेन उलयचें म्हणून. ओके सो कोडयाल भितर आमी आतां मुखार वचून आमी तर एक सेटअप करता की म्हळ्यार सॉफ्टवेअराचे कोण एक्सपर्ट गी डिग्रीचे कोणी एक्सपर्ट गी न्हय मार्केटिंगाचे कोण एक्सपर्ट की तांकां आमी एक्सेस दिवन त्या भुरग्यां कडेन उलोवं. असले प्रोग्राम्स हांवें ऑलरेडी केले. थोड्यां कडेन इल्लेशे 6 जाणां आयलीं थोड्या कडेन येवनात तांकां कळूं ना तें कालें म्हणून बट इंडस्ट्री एक्सपर्टा कडेन उलयल्यार चड बेटर. सो पेरंट्स आनी अंतुपुरा अपस्किलिंग म्हणटाना तुमी बसून शिकायचें म्हणना अर्ले इव्हेंट्स जाताना तुमी बरसात तातूंत मल्टिपल एंगल्सांतून तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. एका मनशाडे आयकाचें म्हणना 15 डिफरंट ओपिनियन्स जातात आमी मुखार वचून तली इव्हेंट्स करतात की म्हळ्यार मल्टिपल एरियाज जातात तें करता. आनीक एक थंय पावच्या पयलें एक स्किल आसा मेटाकॉग्निशन म्हणच्याक हें पुरानी मास्टर करीचें एक्चुली की एक मनीस कसो शिकता म्हणून गोत्तासीचें की आतां पेरंट येताना भायर हांव सांगता अशें शिकयत तें शिकयत तें शिकयत बट तुका तें तशें शिकूंक जाता गे म्हणून पयलें गोत्तासीचें. हाका मेटाकॉग्निशन म्हळ्यार तुजे दोळे अशें मंड्या पळय बेसिकली थिंकींग हाव आर यू एबल विदीन की हाव आर यू एबल. तुका रातीक शिकून जाता तुका सकाळी शिकून जाता हें कस जाता हें जायना. रिफ्लेक्शन म्हणजे मस्त वेळ बसून चिंतून की म्हाका हें जाता की ना म्हण चिंताचें. ताजे उपरांत पीक करचें पडटा. भुरग्यांक सांगच्या पयलें ना कोणाय सांगच्या पयलें तुमी कशें करतात म्हणून कोत्ता आल्यार तशें तुमकां तें जाल्यार एब्जॉर्ब करूंक जाता इन्फॉर्मेशन. आतां कोण गे म्हणटा की हें शिकचें तें शिकचें अशें शिकचें म्हळ्यार त्या दळान ना म्हजी रीत न्ही ही शिकची म्हाका ऑनलायन जायना शिकूंक. ओके बट ऑफलायन जाता तें गोत्ता जाल्यार मात्र ऑफलायन कोर्स काडटा नाजाल्यार ऑनलायन खालीं आयलें म्हणून काडटा. सो तें गोत्ता आसाचें आनी त्या वाटेर वचयत. अँड इफ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टिपल रिसोर्सीस ते आमी थंय इव्हेंट्स करता की म्हळ्यार आमचे परत इंटेलाची सिनियर एक आयिल्ली आनी मिडियांत फिल्म मेकिंगांत कोण केल्लो आयिल्ली ती पुरो ओट्टूक बसून ती करियर गायडन्स चलयतात की तांणी म्हणटात की म्हज्या इंडस्ट्रीन हें कसता हें बरें हें प्रॉब्लम आहा हें शिकायचें हें शिकचें. कोणी करियर गायडन्स रेग्युलरली दितात जाल्यार म्हळ्यार करियर गायडन्स म्हळ्यार प्रोफेशनल हांव चड वचना थंय आयकूंक की म्हळ्यार तांणी तें फील्ड रिगन आसतना तांकां सांगूंक जायना एका दिसान कितले कसतात. देखून आमचें करियर गायडन्स मुखार वचून करतना हांव खंयच्यान प्रॅक्टीस करता तें मात उलयता ऑर एल्स म्हजी जणां हाडटात. करेक्ट. आतां हांव करियर गायडन्स घेताना म्हजी सॉफ्टवेअर कंपनी आसा म्हजी मिडिया कंपनी आसा म्हजी एज्युकेशन कंपनी आसा हांव फायनान्स मॅनेज करता हांव देखून हांव उलयतां म्हाका गोत्तू नासल्यार हांव उलयनासो. करेक्ट रायट.
सो तर चडाव ती इन्फॉर्मेशन जाता तितले आमी ह्या सेशनांत आमी दिवंक प्रयत्न केला म्हणून वडिलांक कोणी एपिसोड पळोवन आसा जाल्यार देयाकन तुमच्या भुरग्यांक ही माहिती दिया कित्याक युवा जाणांक भुरग्यांक आजकाल इतले ऑप्शन्स आसात आनी थोडे मार्केटींग फर्म्स एडवर्टायझींग घालून सूख वाटेक आमच्या भुरग्यांक एट्रॅक्ट करता येता देखून ह्या विशयांत इल्ले जागृत काय काणगे हांगा न सांगूं कशें येता तर निमाणे तुजे तावन एक मेसेज आमच्या लोकांक आमच्या स्पेशली आमच्या भुरग्यांक वा युथांक दिवचें जाल्यार कितें म्हणून कशें तें विनोल ओके सो भुरग्यांक स्पेसिफिकली हांव हें सांगता की म्हळ्यार कांय लेट जावना कांय प्रेशर चड काणगेचें म्हणना आनी रिसोर्सीस मस्त आसात जस्ट मार्केटींग मेटिरियल पळोवन वोण नो सांगा दिशीन तशें ना की तुमचे रिसर्च तुमीच करा इन टर्म्स ऑफ मेन तुमी एक करीचें की म्हळ्यार आतांच्या काळार की म्हळ्यार तुमी रिफ्लेक्शन करूंक शिकाचें की म्हळ्यार हांव कोण म्हाका कालें जाय हांव खंयच्यान बेटर आसा तें एगेन आमकां तें टॅक्निकल टर्मान मॅटाकॉग्निशन म्हणचें की बट तुमी रिफ्लेक्ट करूंक शिका की म्हाका हें जाता म्हाका हें जायना म्हाका हें करूंक फॉलो योर पॅशन येस बट बिफोर दॅट फॉलो योर टूल्स तुका कालें गोत्ता तूं खंयच्यान बेटर आसाय मागीर त्या पॅशनाक कनेक्ट कर डायरेक्ट पॅशनाक जंप केल्यार मागीर तुमकां तें मॅच करूंक जायना सो दॅट इज वॉट आय वूड से की तुमच्या विशयांत तुमचें किसड दुसऱ्यांक गोत्तोचो नजो एक करियर गायडन्सान येवन सांगना की तूं ह्यो बेटर आय तूं ह्यो बेटर ना तुका पयलें कोत्ता आसचें की हांव आनी तूं बेटर आसा हांव हें म्हाका जाता अशें न्ही की म्हणचें की म्हळ्यार म्हाका अकावंटन्सी बेटर जाता म्हाका एनालिटिकल थिंकींग बेटर जाता म्हाका बसून जाता म्हाका पेशन्स मस्त आसा म्हाका चिंतूंक बरें जाता म्हाका वाई सारूंक बरें जाता तें कालें म्हण सोदून काडा तें तावन मागीर आमी तुमकां मॅपींग करूंक इजी की खंयच्या फिल्डाक वचयत म्हणून सो भुरग्यांक एकच दिसाचें दुसरें कांय ना जस्ट सेट रिफ्लेक्ट तुमकां काल लायका ऑटोमॅटिकली मागीर रीच आउट करा देन वी कॅन मॅप यू टू वॉट फील्ड दॅट यू कॅन एंटर सो या ब्युटिफूल तुमकां समजलें म्हणून हांव पाती येता आयच्या एपिसोडाचो उद्देश इतलोच आसलो की आमच्या भुरग्यांक स्पेशली आतां 10th आनी PUC जाल्या उपरांत खंयच्या फिल्डाक येचें म्हणून गोत्तून आसतना कन्फ्युजनार बशिल्ल्या भुरग्यांक एक दिशा दाखोवच्या खातीर आमी आतां वत्तू कोर्स काण घेया आमच्याच कंपनीक जॉयन जाया आमच्याच कोर्सस काण घेया म्हणून आमी हांगा मार्केटींग करूंक बसोंक ना हें एक पेड प्रमोशनाचें जावन दितले एपिसोड जांगांनी फकत एक बरें इन्फॉर्मेशन आमच्या भुरग्यांक वचून एक करेक्ट माहितीर एक तुमकां गायड करच्या खातीर आयचो एपिसोड आमी केला देखून एखाद्या वेळा पसंद जालो जाल्यार सगळ्यां लागीं वांटून घेया आनी स्पेशली आमच्या भुरग्यां लागीं कित्याक खंयच्या फिल्डाक वचचें कळनासतना कन्फ्युजनार ती बसल्यांत देखून आयच्या दिसा हांगासर येवन आमच्या भुरग्यांक आमच्या वडिलांक एक बऱ्यांतली बरी माहिती दिल्या विनोल डिकोस्ता हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आमी बसून आसा दोगां इन्फिनिटी श्राइन तुवें आतां तुजें एज्युकेशन कंप्लीट कर कोडयाळाक तूं आतां एक हप्त्या आदी आयलाय मात्र हांगासर मस्त रिफॉर्म्स करून स्पेशली आमच्या एज्युकेशन सिस्टमांत आमच्या भुरग्यांक बरें जावचे बरी तूं वावर करनासय देखून तो बाळोक दिता तुजेर आशिर्वाद घालून दी तुजें तावन आनकी चड बरेंपण आमच्या कोडयाळाक येवन दी म्हणून हांव आशेता बाळोक दिता तुजेर आशिर्वाद घाल तुज्या कंपनी तुज्या कामाचेर आशिर्वाद घाल तुका बोळ भलायकी दिवन तुजें सगळी जिवेत बरें जावन दी म्हणून आमच्या सर्वेक्षका तर्फे तुका मागता थँक्यू सो मच सो होप यू एन्जॉयड दिस एपिसोड टुडे येस सो तर मोगाच्या विक्षकांनो परत तुम्ही येदोळ मुशारादी दिल्ल्या मोगाक आमी रणी जावन आसा सदांच तुमचो मोग पाठिंबो आमी आशेता देखून आमच्या कार्मिकरांच्या चॅनल सबस्क्राईब करा कितें बरें जालें ह्या एपिसोडा विशयांत कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया तुमची कितेंय सवाल आसात जाल्यार कॉमेंट्सांनी घाला विनॉल सर टायम मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन पळयतलो आनी सांगात तांच्या कंपनी विशयांत तांच्या विशयांत आमी सगळी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सार आमी घालून आसता देखून दयाकन तांचे वांगडा तुमकां कोलॅबरेट करूंक जाय जाल्यार तुमी तांकां खंडीत जावन संपर्क करी येता येवच्या हप्त्यांत परत आनीक एक एपिसोड काडून बऱ्यांतले बरी माहिती काडून तुमच्या मुखार वाचतली तवळ पर्यंत तुमी दिल्ल्या मोगाक देव बरें करूं आमच्या सांगात सदांच रावा थँक्यू